अगं तुका खबर आसा ह्या दिसांनी आणि एक खूप सुंदर अशें फूल गोंयच्या न्हंय लागीं फुलता ताका तामण म्हणटात. हय, खबर आसा? ते ऐकला महाराष्ट्राचो राज्य वृक्ष. येस येस बरोबर. तामण ताका जारुलय अशें नांव आसा, वेगवेगळी नांव आसा आणि खूप सुंदर अशी फुलां आणि क्वीन्स क्राऊन अशें ताका इंग्लिशीन म्हणटात, कारण तिची फुलां न्ही अशी क्राऊन असलेल्या भशेन दिसता आणि वेगवेगळे शेड्स आमकां पळोवपाक मेळटा तिचे एकाच जाग्याचेर. पर्पल, लिलियाक आणि पिंक अशे जांभळ्याचे वेगवेगळे शेड्स आमकां ताका पळोवपाक मेळटा आणि खूप सुंदर अशें फूल. लेजिस्ट्रोमिया स्पेसियोसा अशें तिचें नांव. अच्छा. स्पेसियोसा हेचो अर्थ ते खूप सुंदर फूल, लायक अ क्राऊन अशें. आणि मिझोराम ह्या राज्यान आणि अशा वेगवेगळ्या हितून आयुर्वेदीक उपयोगूय आसा त्याचे. आणि त्याची जी फळां असतात ताचो वापर तोंड जे येता न्ही आमकां, तोंड येता म्हणटा, सो ताका लागून त्याची फळाची बियां वापरतात. अच्छा. आणि तशेंच त्याच्या पानांचो वापर जोर आयल्यार करतात. जोर येवपाक जायना, जोर आयिल्लो असता तो देंवपाक जाय म्हणून ते पानाचो कडो जो असता तो दितात. अच्छा, आता आम्ही करू शकता असे बॉईल करून काय? ना, पण त्याच्या खातीर कशें आसा, जे तज्ञ असतात त्यांच्याकडे सल्लो घेऊनच हे काम करपाक जाय. कित्याक आम्ही वाचता खूप, आमकां मे बी खबरूय आसतले, पण ताका मात्रा असता, ती पद्दत असता करपाची. सो खंयचेय औषधी उपयोग जाणा जावन घेवप बरें, पण ते वापरपाक तज्ञ मनशांचोच सल्लो घेवपाक जाय. ते वापरपाची पद्दत असता ती जाणून घेवपाक जाय आणि मागीरूच त्याचो वापर करपाक जाय. कोणी जाणटी जर घरांत आसा जाल्यार तेंचे हे लेजिस्ट्रोमियाचे फूल खरेंच खूप सुंदर असता आणि असं रखरखत्या वताक ही जी फुलां असतात खूप सुंदर दिसतात. तुवें पळयला? हय, आमच्या आता गावान सध्या खूप म्हटल्यार न्हंयच्या लागीं, चडशी कॅनलाच्या लागीं थंयसर खूप अशे म्हटल्यार जांभळे जाल्लेले आसा. एक झाड आसा ते खूप सुंदर दिसता. रायपेर आणि हायवेचेर जर तुवें पळयलें तर आतां हायवेचेर तामणाची झाडां लायतात. पणजे आमच्या हायवेचेर बीन खूप आसात ती झाडां. उसगांव सायडीन खूप आसात न्हू, आणि ती लायिल्ली झाडां आतां बरी फुलतात आणि बरो कलर येता ताका, शेड. कितलो सोबीत असो आमचो निसर्ग आसता न्ही, पळयत तितले कमीच. सारकें.